विश्व कोंकणी केंद्र यूट्यूब वाहिनीचे सक्कड वीक्षकांक प्रितीचे नमस्कार. हांव सुमती गजानन पैतोंचे आमगेल मनोचैतन्य कार्यक्रमाक तुमकां पुरा आत्मीय स्वागत करता. फुडली वारो आमी चेडूवाले एक मनाचे सूक्ष्मते तक जावका शाला शिक्षण ताजे ಒಟ್ಟು जीवन शिक्षण म्हणलेले एक विचार उरलेले आसा. ह्या वारो हे जीवन शिक्षण म्हणा कसले ताजे अगत्य कितले आसा म्हणलेले एक विचार तुमगेल मुखारी प्रस्तुत करता. सादारण जावन एक स्कूला रज मेळ्ळी कोडले अम्मा तांगेले एक उद्गार, अयो चेरडा कसला रज मेळ्ळी की 2 महिने कशे सुदारसूचे, खंयचे पूण एक समर कॅम्प घालका इता म्हणल्यार ते एक पर्सनालिटी डेव्हलपमेंट जाता चेडवांक, सो थंय पेटोया म्हणलेले एक प्लॅनिंग करता. ते हे पर्सनालिटी डेव्हलपमेंट एक व्यक्तित्व विकसन म्हणलेले 15 दिसान जावची 1 म्हयन्यान जावची खंडीत न्ही. खंडीत आमगेल चेडवांना समर कॅम्पा वचका तांगेल पर्सनालिटी डेव्हलपमेंट जावका खंडीत चुकी न्ही. इता म्हणल्यार नवे नवे विशय तांणी शिकूका जाल्यार हे व्यक्तित्व विकसन म्हणलेले घरा जावचे जालेले म्हळ्यार ताका पूरक जालेले वातावरण, सूक्त वातावरण आमी घरांतू निर्माण करता जाता. जपानांतू चेडवांक फस्ट म्हळ्यार नर्सरी घालतना बालवाडी म्हूण आमी कसं सांगता की वाजोच बरोच शिकयनात ते 2-3 वर्सां बरीची जीवन शिक्षण, जीवन कौशल्य त्या शिकयतात. ते चेडवान तांगेल अवंगल कशें घालून घेवका, तांगेल शूलेस कशे बांदुका, शुचित्वा बग्गे कोयर पडल्यार कशी ते कोयरा बुट्टे होवन तांणी घालका, मागीर मलगड्या मर्याद दिवचे, मलगड्याला कशी उल्लोका असं एक शिक्षण तांणी सान प्रायरी दिलेले निमित्त ते चेडवां ताका समजावन होड जातात. ते तशें जावन जपाना दाखोवन आयल कितली जन म्हणटात ते तांची जन सुसंस्कृत म्हूण सांगून आमगेल्या वरकेन त्या एक क्रम आशिल्ले. आमकां फुडें कुडू कुटुंब आशिल्ले, तांतू अज्जो मामा मांतू मावा बाप्पा पाच्ची घराभर चेडूं आनम्मा सांगचे काणयो, होड्डान सांगचे बुद्धिवाद, अज्जो मामान सांगचे रामायण महाभारता काणी हे पुरो आयकून आमगेल चेडूं होड जालेले आसा. मस्तू चेडूं आशिल्ले निमित्त वटू खेळचे, झगड करचे, घरा येवन चाडी सांगचे, रोडचे, ಸ್ವಲ್ಪ वेळान ओपास राज जावन ओपास खेळचे, पुरा जनान वटोवची जगलेर निद्दोचे. आत्ता चेडूं पळय हे प्रैवेसी जावका रूम जावका म्हणटात ते ताका सलेन आशिल्ले. कसं दिल्यार एक वांटून खावचे मनोभाव, हाव न्ही आम्ही म्हणलेले एक मनोभाव त्या चेडवांक सहज जावन येत आशिल्ले. सहज जावन व्यक्तित्व विकसन ते जात आशिल्ले. एक मलगड्याल भय, समाजाचे भय, देव धर्म हे पुरा विशय चेडवांक आसक्ती आशिल्ले आनी घरांतू ते एक शिकयत आशिल्ले. ते कालक्रमेण कसं जाल्यात आमगेल काल बदल जाला म्हणटात ते खंडीत बदल जावका बदलावण म्हणलेले एक जगाचे एक नियम जाल्यार आमगेल चेडवाल बाल्य कशें जाता आसा. घरकडे आनू अम्मा एक जो 2 चेडवा, ह्या चेडवां होड करचे एक चॅलेंजिंग विशय जाता आसा. आर्ता एक घरा गेलेले हांव सकाळीची नायट बसार वचून सकाळी हांव थंय पाविली. म्हाका सांजे तरी तांगेले घरकड आसचे तसले एक अनिवार्य ते मस्तू आत्मीय जाल्ले निमित्त तांगेल घरकड आसचे काय एक व्हड विशय न्ही. मस्त वर्स नंतर मेळ्ळे निमित्त तांकांय हांव येवचें मस्त खूश आशिल्लें. सकाळी पावतना ती इडली सांबार करता आशिल्ले. आवय तिगेल वट्टू सेरवून आमी 2 जण वटून ती रांदप केल्ले आनी तिगेल बाम्मण 9 गंटे म्हणटा ऑफिसा चमकलो. कडे हांव निमगेलें चेडूं खंय आसा ती म्हूण सांगून चेडूं उठोन आसा न्ही म्हूण ಸ್ವಲ್ಪ वेळान चेडूं उठयली. ती उठोन ब्रश करून येवन तान्नी पिवच्या बसली. ती इडली सांबार पळयल कुडले धुवे कोप आयला. तू चटणी कसाला कर न्ही, म्हाका इडली चटणी जावका म्हण तुका गोतनावा म्हूण अम्मा बिश्टेली. पुत्तान 1 स्पून खेल्ले, सांबार कितली तीक जाला अम्मा, कसाला इतली तू तीक करता म्हूण तो कोपलो. ही दडबडा कोरून वगी वगी सोय घालतू न्हू 5 निमिष भितर चटणी करून चेडवां वाडले तांणी खावन चमकली. ती अशी कसाला आमगेल चेडूं उलयतात. ती तांकां वसरी भितर येवन गोतना अम्मा कितले मोगान ते खाण करता, कितले कश्टार ते खाण करता म्हणलेले एक गोत आसल्यार चेडूं खंडीत तशें उरलें ना. ते आमी चेडूं वसरी आयल्यार आमकां येवन उपद्रव दिवं नाका
तू वस भायर वाज्जी म्हूण सांगून पेटयता ती तांकां काम करच्या सोडा ती तशें न्हू अम्मा कितले मोगान करता कितले कश्टार करता म्हणले कल्पने तांकां आसनातील निमित्त अशें पुरो उलोवचेक साध्य तस मागीर ಸ್ವಲ್ಪ वेळान तांणी चेडूं रुमा वचून बसलीन ती आमी आमगेलें काम मुखार शिरलें कडेन हांव म्हणलें ಸ್ವಲ್ಪ आपय तांकां भायर चेडूं वाला ಸ್ವಲ್ಪ उलोवन बसता हांव म्हणलें अयो ना गो तांकां कितलें काम पाप कितलें वाजूचें कितलें बरोवचें प्रोजेक्ट वर्क तांगेल म्युजीक क्लास तांगेल कंप्युटर क्लास अयो मलगड पोतू गिटार वर्केन शिकता तांकां पुर्सती ना गो उलोवच्याकनी पुरा तांणी बिझी आसता ते म्हणाले हां जायत म्हणलें या घरा आईला उल्लोचा सोडचिना कूड़ा भितरी त्या चेडूवान बसका हज्जी निमित्त मुखारी कितली नमने एक समस्या येवच्या पुरो एक हांव म्हणटा आशिल्ली फुडली वार भावनात्मक मानसीक जावन होड जावका म्हूण सांगून चेडूवान कोणा लागीं उल्लोचा सोडचिना भायर खंयचे कार्यक्रम व्हरचिना निमगेल्या रे अयो तांणी पुरा खंयच्याक येनांती खंयचे फंक्शन म्हळ्यार मेगेल चेडूवा जायना बा तांकां वाजोवच्या मस्त आसा म्हूण आमी सांगता ती सांत ताकून अभ्यास करनाशिल्ले निमित्त होड जाता रे तांणी या ना म्हणून सांगता ती असो तशी आमी रांदपाक काम स्टार्ट केल्लें 12 गंटी म्हणटानी ही कुडगस जाल्या पियाव खालचेला म्हणून दडबड कोन्न भायर सरली हांव म्हणलें इंजिनियरिंगा वतल चिल्लेस PUC वतल चल्लो सन्न चेडू न्हय तूं चेडूवाक पेटो येतना वा स्कूटर आसा सायकल आसा वचून हाडटांचे अयो ना बा हांगाची लागींच अंगडी 2 निमिश भितर वापस येता म्हूण गेल्लेली अर्द गंट जाल्यार येनी अर्द गंटान येताना सगळी हुमेन गेला म्हाका पाप दिसलें ते पळोवन अयो कितले दूर तूं गेल्लेली म्हूण म्हणलें ना लागींची म्हणाली लागीं म्हळ्यार 1 किलोमिटर उणी ना म्हूण म्हाका कळ्ळें तुगेलो अवतार पळोवन अम्मी चेडूवांक भायर येवच्या सोडनान ती अंगडी पेटयनान ती हांव तेगे निमगेल्या लाका म्हणाले तांकां पेटयला रे कसकसकी हाडता गो समनातील पुरा हाडता ती तांकां असं हाडका म्हूण तांकां गोत आसना मागीर तांगेल पडपड वर केला आयकुका ताजे बदला हांवें हाडचें सूक म्हूण म्हणाले आमी चेडूवांक पेटयनातला रे तांणी कशी शिकता ती आमी कसं करता म्हळ्यार एक प्रोटेक्टीव जावन घरा भितरी आसका तांणी बरी वांचुका म्हळ्यार एक हंतू घायसोका रे आमी ताका खंयचे नमने शिक्षण दिनातील निमित्त असल पुराची एक समस्या येवच्याक कारण आसा म्हाका हें पळोवन मस्त बेजार जाल्लें तिगेल वयरी एक अनुकंप आयलें मुखार हे चेडू होड जातर कसं करच्या पुरोवन ती हांव तिगेला म्हणलें मुखार तांकां कश्ट जायना वा तूं काम शिकनातला रे अयो त्या यूट्यूब पळोवन शिकता गो रांदपानी पुरा आत्ता पुरो तांगेल मात्यार जबाबदार पडल्यार पुरो तांतांनी शिकता ती ताका पुरो मात्ती हुनकोन घेवच्या ना अशें केल्यार कशें जाता म्हळ्यार एक हरडीक जाल्यार चिल्ली दाळी तो कोरका जाल्यार चणा दाळकांचे तोरी दाळकांचे म्हूण तिका कळचे कश्ट जाता सो तसोच परिस्थिती आमगेल चेडूवा येवका वे आनी घरा एक आमी गेलेली ती थंय वताला एक न्हू पुत्ता सांगतास पुत्ता एक पोस्ट ऑफिसा वचून हा एक रिजिस्टर्ड पोस्ट कोरन्यो हा आनी एक्नॉलेजमेंट स्लिप वर्केन हाडी म्हूण सांगता तो खुशाल जायता ना म्हूण सायकल घेवन वता म्हाका खुशी जाल्लें हांव म्हणलें हे पुरो काम तो करतवे म्हूण म्हणलें ताका बापूस म्हणालो वय अब्बा हे पुरो सांग दाखून आमी शिकूका बरी वाज्जिल्यार जाल्ली वे व्यवहार ज्ञान वर्केन कळका आमगेल घरकड आमगेल पोतू हांव बँकाक गत असल्यार पेटयता पोस्ट ऑफिसा पेटयता म्हाका जायना म्हूण न्ही म्हाका करच्याक टायम आसा जाल्यार ताण शिकूका म्हूण सांगून हांव ताका पेटयता तशी आमगेल घरकडे रांदयकाय हाडचें एक सन सामान हाडचें पुरो आमी चेडू वालकरन करे शिताल ते आयकून मस्त खुशी जालें असं ल्हान मात मस्त विरळ आनी घरा गेलेली ती आमी एक 5-6 जण आशिल्ले वताना वच्चे भितरी न्हू अम्मा 2 सन चेडू 5 क्लास 7 क्लास आसच्या पुरो भायर येवन बैसून मस्त उलयली ती चेडू वर्केन तांगेल स्कुला विशय तांगेल टिचर्सा विशय तांगेल्या सब्जेक्ट्सा विशय फ्रेंड्सा विशय म्हूण मस्त विशय पुरो तांणी शेअर केले खुशी जालें उलयता अम्मा कसकी करच्या वासरी चमकली ह्या चेडू वर्केन भितर गेल्ली ती अम्माल मागशे मुखारी गोंदळ कसं की पुरो काम करता आशिल्लें एक 5-10 निमिशां पोतू एक ट्रेन तू खाण घेवन आयलो तागेल मागशे धुव ज्यूस घेवन आयले तशें आमी पुरा पित्ता आसतना हांव आमगेल्या पिल्लेल ग्लास अर्द अशी तोग दवरले हात लागून चुकून तें ಸ್ವಲ್ಪ ज्यूस पडलें कूडले ही चिल्ली तिका कोणाय सांगनी सीता चमकले एक आंगठी घेवन त्या ज्यूस पुशिले आमकां हे पुरो विशय सन्न दिसच्या पुरो जाल्यार ह्या दृश्य मस्तू अप्रूप
इथं म्हणणारी सहज जावन कोणेय सांगा नातेला आता आमगेले चेडूं खंडीत काम करनात सीधा चमकली अंग टळले पुशिला म्हणताना मागीर खावचेच आमी खावन जाले कुडले त्या पुरा घेवन अर्ध चल्लो अर्ध चिल्ली तांणी वांटून घेवन भितर घेवन चमकलीन ती मारामेर आमगेला उलोवन बसला मस्त खूश जालें. आनी एक घटन सांगता. आमी पुत्तुरा वत्ताना मेगेल बामूण आनी हांव तात्ता वेळा आमी पुत्तुरांतू विटलांतू कसले कार्यक्रम वच्चे आसता वता आसतना माणी म्हूण सांगून एक सान गांव मेळटा ते मेन रोडा दाखोवन टर्न जाताना माणींतू ते एक 2-3 सियाळां आंगड आसा. त्या सियाळां अंगडींतू एक अंगडी आमी रेग्युलर जावन वतात ती एक बायल मनीशी चलासीत ती अंगडी तिगेल 3 चेडूं आसता ती एकाक पाटी. सो थंय वताना आमी सियाळ पिवन वच्चे एक पाटी वताना 3 चेडूं मात्र सांती अम्म ना अम्म खंय गेला म्हणलें पुत्तुरा गेला ಸ್ವಲ್ಪ कामाक म्हूण म्हणाली. 5 क्लासाचे एक चिल्ली 3 क्लासाचे चल्लो 2 क्लासाचे आनीक चल्लो 3 चेडूं वय व्हड न्हय म्हूण आमी म्हणटना कसो जावका म्हणालो. सियाळ जावका आशिल्ले जाल्यार व्हड न्हय अम्म ना नवे व्हड न्हय म्हूण म्हणलें अयो ना ना हांव वचनवे हांव केतून दिता म्हणालो. 3 क्लासाचे चल्लो सियाळ केतून दिली ताण आमकां. तशीची ती मलगडी 5 क्लासाची चिल्ली ती ते व्हरलेली गिराकींक कसकसा जावका त्या पुरा दिता आशिल्ली. मागीर आमी दुड्ड दिताना ते 2 क्लासाचे चेडूं ते दुड्ड घेवन अक्काला निमगिता कितली चिल्लर वापस दिवका म्हूण लॅक कोरून तितली चिल्लर आमकां ताणें वापस दिल्ले. इतली खूश जाली की म्हाका एक विशेष एक सन्निवेश म्हळ्यार आमी चेडूंक बरी स्कुला विशया मात्र आमी ते सिलेबस तांगेले वाजूच मात्र आमी योचन करचे असल एक परिस्थितींतू सियाळ केतून दिवचे दुड्ड लॅकून वापस दिवचे 3 चेडूं सगळे अंगड मॅनेज करची म्हणारे एक भयंकर आश्चर्य विशय म्हूण म्हाका दिसलें. तशीच हांव निमगेले आज कितले व्यापार जाला म्हूण मेगेले बामणान आनी हांव तांगेले विचारसिताना 300 चिल्लरे म्हूण म्हणालीन ती. सो 300 चिल्लर व्यापार करचे तितले सान अंगडीन तांणी व्यापार केला अम्माने तांचे वेळ जाता खंयचे एक फंक्शना गेला म्हूण म्हणालीन ती. मस्त खूश जालें. आनीक पाटी वताना अम्माला की आमी सांगलें आमकां ते दिसू पळोवन चेडूं मॅनेज करचें पळोवन भारी खूश जालें म्हणून. ताका ती म्हणाली वय तांकां ते सान दाखोवन अभ्यास आसा सहज रितीर म्हणाली ते एक विशेष म्हूण ती काही दिसनी. कडेरी उलयताच हांव निमगेल्या स्कुलांत कशी तुमगेल्या खंयची स्कुला वता आसन ती मागीर कितले मार्क येता म्हूण अशी उलयता निमगिताना ती हांवच म्हणाली पुरान तूं 80-85 मार्क येता जाल्यार त्या पुत्ताक कन्नडान तूं चिकेची ताका त्या अक्षरांनी कश्ट जाता म्हणटा चिकेच मार्क उण येता आसा म्हूण कन्नडांत. ताका हांव म्हळें येता म्हणून त्या बरोवच्यानी कश्ट त्या दीर्घ अडिवत्त पुरो कश्ट म्हणालो. ताका हांव म्हणलें आनी दिसाय अर्द घंटो तूं एक कन्नडा खातीर तुवें टायम दवरका आमगेले कन्नड म्हळ्यार आमगेले एक राज्य भाशे म्हणटा तें शिकूकाचीच तुवें सो एक ಸ್ವಲ್ಪ टायम ताका दी अर्द घंट बैस नेक्स्ट टायम येताना म्हाका तुगेले मार्क सांगका म्हूण म्हणलें. आमी एक 15 दीस पुढे वताना हांवच म्हणाली कन्नडांत ह्या पाटीला एक मार्क आयला तुमी सांगतर तो वाजिता आसा म्हूण सांगून. सो अशें चेडूंक ह्या रिती एक सहज रितीर आमी ह्या प्रशिक्षण दिवयेतव्या म्हूण आमी आलोचन करता. शाला शिक्षण ಒಟ್ಟು आमगेल जीवन शिक्षणाचे एक समन्वय कोरयेतव्या शांत कोण आमी चेडूंक सन्न सन्न काम आमगेलो कर्चीफ मुडचूचे टवेल मुडचूचे असं सन्न सन्न काम दिवचे चिके होड जाताना म्हाका एक तरकार कट्ट करून दी गो म्हणचे ಏಕೆ ಮಕ್ಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಮತ್ತೆ ದೂಕಿಗೋ ದೇವ ಏಕ ಕಾಪಿ ಕೊರ್ನ್ ಹಾಂಡ್ ದಿ ಪಡೋಯ म्हणचे एक दीस पोळ ಕೊಡ್ಚಾಕ तांकां एक अवकाश दिवचे अशेंच होड जाता 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 चिके होड काम अंगडी दाखोवन सामान हाडचे तरकार हाडचे असं पुरा आमी शिकयला रे तांणी चेडूं सहज रितीर वाडटान ती कोणी घरकड आयला रे तांगेला एक उल्लोचे बागेल घालून बेसची न्हय खंयचे फंक्शन्स वताना चेडूं व्हरचे मोबायल पळोवच्याक टायम आसता सिनेमा पळोवच्या टायम आसता पुराकय तांकां टायम आसता असल विशय मात्र आमी टायम ना म्हळ्यार रे अर्थस्व ताका सो आमगेल चेडूं बुदन जावका विद्यावंत जावका आरोग्यवंत जावका आमी प्राय जत्तरी आमकां आमगेल चेडूवान मोगान पळोवका हें पुरो आमगेल मन आस तशें म्हणटाना ताका समजलेलें शिक्षण आमी दिवका न्हय त्या विशयान तो आमगेल कसल कर्तव्य हाजे बग्गे आमी आलोचन करुयेतव्या म्हूण विनंती करताची आयचे हे कार्यक्रम हांव मुक्षिता पुराजनाक नमस्कार.